युवकारिस्तान देवाचो मोग जिवो आनी क्रियाळ जावन आसा. आज आमी पवित्र युवकारिस्ताचें बलिदान भेटयतना देवाच्या दैवीक मोगाक वैयक्तीक रितीन आमचे काळीज आनी मन उक्तें करून आमचें जिवीत रुपांतर करूंक ताच्या हातांत समर्पिया. भाग्यवंत लोरेसा परी दुबळ्या धाकट्यांच्या मोगान बरोवन हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय म्हणलो सोम्यान दिल्लो मोगाचो उपादेस जियोंक प्रयत्न करया. आज गियाद मायेचें फेस्त. आम्हा सर्वांक मार्गदर्शन दिवची ती माय जेजू जशी आमकां ती वाट दाखयता बरी वाट ती आमकां फोव करता. स्थळीय लोकांचें फेस्त. सर लोकां पासत मागता आसतना हांगासर शांती समाधान रुता जावं देवाचो मोग परगट जावचे पासत मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबां मोगाचें भंडारान जावन भाग्यवंत कुटुंबा जिवीत आमी जियोवच्याक तस मोगाळ देव आमकां आशिर्वादांनी भरूं दी म्हूण मागया. ह्या मिसाचें पवित्रपण सांबाळूं आनी आमकां मागूंक आतां जायशें दये करून आमच्या मोबायलां सायलेंट मोडार वा स्विच ऑफ करून दवरया. ह्या मारिफांत युवकारिस्ताचें पवित्रपण आमी सांबाळया. मिसा वेळार दये करून फोटो काडूंक वा रेकॉर्ड करूंक तुमची मोबायलां वापरी नाकात. ह्या मिसाचीं तेसवां हे परी आसात. दिशा पुत्तूर, डिलन तावरो बेंदूर, राजेश फर्नांडीस मूडगेरे, ऑल द सिस्टर्स फॉर गुड हेल्थ मँगळूर, जॉन जॉयस मिनेजस आनी कुटुंब पांगळा, एब्राम तांती कणाचार, रिचर्ड कॅस्टलन आनी कुटुंब कणाचार, लॉयड टेनिस पिंटो आनी कुटुंब मूडबेळ्ळे, रीव पीटर बॉम्बे, कामिल फर्नांडीस बॉम्बे, मायकल फर्नांडीस बॉम्बे, लॉरेन्स ग्लॅडिस डी अल्मेडा पेर्नाल, जेडन आनी एड्रियन कोप्पा. ह्या सर्वांच्या तेसवां पासून तशेंच आमच्या काळजा मुनांतलीं सर तेसवां कश्ट आनी पिडा शिडा व्हडा भावार्थान सा लॉरेन्सा मुखांत्र देवा बापाक आमी भेटोवया. देवान सा लॉरेन्सा मारिफात केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्गां दिवया आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी तयार जावया. सा लॉरेन्साच्या मानाक आनी आम्हा सर्वांच्या त्या सवा खातीर प्रधान याजक जावन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचें सवें आसा. मानदिक बाप सुनील जॉर्ज डिसोजा, मंगळूरू विश्वविद्यानिलय चॅर इन क्रिश्चियानिटी विभागाचो प्रोफेसर आनी मुख्यस्त. तांकां आनी सा बेटोनीकरच्या याजकांक ह्या पुंछ शेताचे रेक्टर बापांच्या नांवी बरो स्वागत मागता. तशेंच कणजार फ्रिगेसो गायन पंगड ह्या मिसावळी गायन करूंक आनी केरा फ्रिगयचे सांदे देवस्तुती सोलोवन व्हरूंक मोग करता. मिसाची सर कंतरां कडतिले आसात. आतां सर आमी उबे रावन प्रवेश गीत गावया. पान संकू नाल्कू गीत संकू 5. बलिदान स्तुती तुझी गायता मी तुर्बेन नादान भक्ती नुर्बेन मानान मोगाळ बापोय तू आमचो पाठय आदार तुझो विज्ञान वरानी रमसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती
तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या काळजा मनाच्या संतोशाच्या बोगनांनी पात्रोणू सान लोरेसाक मान करूंक आनी ताचे मुखांत्र देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर उतरल्या सर आशिर्वाद आनी उपकारा खातीर अर्गां बलिदान भेटोवंक ह्या सांजेच्या वेळा आमी हांगासर एकठांय जाल्या. हांवें तुजो मोग केला म्हणलो विशय ह्या वर्सा आमी विसरून काडला. देव आमचो सदांच मोग करता, कित्याक आमी ताका मोगाचीं भुरगीं. भाग्यवंतू लोरेसाक दुर्बळीं मोगाचीं जावंक पावलीं. दुर्बळांतय देवाक ताणें पळयलें आनी ती पवित्र सभेची आस्त जावंक पावली. भाग्यवंतू लोरेसा परी दुबळ्या धाकट्यांक मोगान सेवा करन देवाचो मोग तांकां कळीत करूंक आमचें तें बरें मन रुता कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. हे पवित्र रितींत पवते परी वांटो घेवच्या खातीर एक घडीभर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. संगता आमी मनोवया. हांव पातकी सर्वपुत्रना देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगीर सदांच सावकारी मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक वन पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर.
प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बघिवून तू लोरेसू दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्ता साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोगू आमच्या काळजांनी वाडई आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. मोईचे लोकां लागीं म्हणालो, ए इस्रायेला, सर्वेस्पराचे कायदे आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळतल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडतल्यात. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर एकलोस आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमयतां ती उतरां तुज्या काळजान कोंसून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलून आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर शृंगार कसो उमकळाय. तुज्या घरच्या दरवांतांचेर आनी शहरांच्या दरवाट्यांचेर ती बरोवन घाल. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. देवाची सिद्री मुखार संतोषता. आनंदान गीता गायना म्हणून नाचता तुडता. देवा गीता गाया, ताच्या नावा स्तुती करा. सर्वेस्पोर ताची नाव, ताची मुखार उल्हास करा. तुझ्या उदार मोलान देवा, दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदलाय. आपल्या पवित्र मंदिरान रावता तो देव. अनाथांचो बापूय तो, विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यान रावंक तो बिडार दिता.
धाकट्याक एक पिडार तुवें बांदलाय. देवा तुझ्या उदारपणान यथेष्ट पावस तुवें धाडलोय. करपून गार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफळ केलोय. थंय तुजे परचें बिडार बांदलें. तुझ्या उदार मनान दुबळ्या दात्यांक म्हूण तुवें तयार केल्लें. तुझ्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदला. तुझ्या उदार मनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवें बांदलाय. उद्गार 5 संको 9 गीत संको 4. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या हरुतर तुझे स्वाधीन, वस्त्रा प्रासर मोलादे. मेटा मेटा नी करता प्रेरे, जीव खावे जिणी देखी बरे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. जुहांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय. म्हज्या बापाचो उपादेश पाळ तुमच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हज्या उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हो संगत तुमचे संगी हांव उलयल्या. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमच्या मोग केलो तशेंच तुमी म्हजो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फार्मायल्यात. तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजो इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणुना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकले सकटी हांवें तुमकां कळीत केल्या. तुमी म्हाका विंचून काडूना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजे, उरचें तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हजें नांव बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तुमकां तो दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करात. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय
म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संजेच्या वेळार तुमी ह्या पूर्ण शेताक कित्या खातीर आयल्यात? उपकारी मनान गाय, कांय इल्ले समस्या आसात, कश्ट बेजाराय आसा म्हणून, वा बोगना सिंतिमेंतांनी तुमी आयल्यात? एक घडीभर आमी मावून रावया गी. जेजू कितें म्हणटा? जेजू इतलेंच म्हणटा, हांवें तुजो मोग केला. तो म्हणटा, हांवें तुजो मोग केला. हें उतर कसलें सांत्वन दिता, कसलें समाधान दिता, कसलें उत्तेजन आमकां दिता. हांवें तुजो मोग केला. एक सवाल परत, आनी तें भोव आईन, हें पूर्ण क्षेत्र कित्याक गाय? हें पूर्ण शेत कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमचो देव आमचे खातीर राखून रावला. हांवें ताका येवन भेटच्या की पयलें तो म्हजे खातीर राखून रावता. आज ताका हांवें थँक्यू जिजस, तूं म्हाका भेटिल्ल्या खातीर म्हूण सांगच्या की पयलें तो म्हणटा, हांवें तुका विंचून काडलां. हो जावन आसा देवाचो मोग, हो जावन आसा आमचो देव, ही जावन आसा आमच्या देवाच्या मोगाची रुंदाई आनी गुंडाई. कांय थोड्यांनी सांगचें आसा, हांवें बदलचें देवान म्हजो मोग करच्या खातीर. तशें न्ही तें. देव पयलें आमचो मोग करता आनी तो मोग म्हाका बदलिता आनी ताच्या मोगांत जियोंक म्हाका तो आपयता. कसलें हें मोगा सिंतिमेंताचें आपोवणें, कसलें मोगा सिंतिमेंताचें तें दार उक्तें जाता आनी थंयसर तावन वळटा मोग. संबंद घट जाता, भावार्थ जिवो जाता आनी समाज मोगान भरता. खरेंच मोगाचें न्हू. जेजू परत म्हणटा, तूं म्हजो इश्ट. आमकां हर एक केल्या की जेजून म्हळां, तूं म्हजो इश्ट. कसलें एक महान उतर हें. कसलें जेजूचें धैर्य आम्हा सर्वांक सांगचें, तूं म्हजो इश्ट म्हणून. इश्ट कितें करतात? इश्ट एकामेका उलयतात आनी कांय संदर्भांनी ते मावून रावतात, मावूनपणान ते उलयतात. आनी ह्या पूर्ण शेतान तशेंच आमी जायते हांगासर आयल्या, पूण आमी मावून आसाव. आमचे लागीं उतरां नात, फकत जेजू आनी हांव. आनी थोड्या संदर्भांनी आमच्या दोळ्यांत हांव दुखां ते थेंबे देंवतात कोण ना, पूण त्या दुखाक भास आसा, त्या दुखांच्या थेंब्याकी भास आसा. टियर्स बिकम द लँग्वेज. देव तें समजता, देव तें जाणा जाता. तो म्हणटा, तूं म्हजो इश्ट. तुज्या दोळ्यांत देंवचीं दुखां म्हाका समजता आनी म्हज्या मोगाची उब हांव तुका दितां. कसलें वडपण. हांव कांय वाऱ्यार उलयना, हें वास्तविकता, हें नीज आनी हें रियल. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी फुडें या, आनी फुडें या. आबळे दुबळे आनी निर्गातीक जेजू संगी आमी रावोंक जाय म्हणून आज आमकां शिकयतात. लोरेसाक दुबळ्यांचो मोग आसलो आनी जेजूनी तो दाखयलेलो. ह्या दुबळ्या धाकट्यांची एक जिणी आमी पळोवया गी. ते विस्वासी, डिपेंडींग, ते चंचल न्हय, ते सोंसणीक, देवाच्या मोगाची वडवीक ते उतराविने आपल्या करण्याने ते पासारतात. खरेंच मोगाचें न्हू. ह्या पूर्ण शेताक आयलेल्या आमी इस वडवीक आमी सांबाळचे न्ही गी, इस वडवीक आमी गाजयचे न्ही गी. कांय आज म्हज्या दुबळ्या धाकट्यांक कांय कुमो करूंक बरें मन म्हजे लागीं आसा. देवाच्या मोगांत कांय सुक्ती आसा गी. आमी ताचे तावन
कितले पोटी पयस वचोन हांव कितले पोटी पळापळ घेवन हांव कितले पोटी आमी विचारूंक ना जेजू तूं आसाय गी डावट कितले पोटी विचारूंक ना आमी फेल जाल्या तरी तो आमचो मोग करता ही एक पवित्र सभेची जब्बोर शिकून तो आमचो मोग करता हांगा कोणीय एकल्यान ह्या पूर्ण शेतांत म्हाका देवान हात सोडलो हांव एकसुरो जालो हांव अनाथ जालो म्हळ्यार बगप कोणाय की येवंक नुसो आनी ह्या तुमी हांगासर इल्लो वेळ भोंवतात कोण ना सांत्याक येतात तिसल्यान स्टॉलाक येतात कोण ना हर एक कडेन एकच उतर हांगासर आयकूंक मेळटलें हांवें तुजो मोग केला खरेंच मोगाचें न्हू आमकां हर एक केल्या की पवित्र स्नान मेळ्ळा आनी पवित्र स्नानांत ताचे मोगाची वडवीक थंयसर गाजयल्या ताणें आमकां तूं राई तूं येजाक आनी तूं प्रवादी म्हणून आमकां आपयलेलें आनी ह्या दिशेन आमकां मागलें फुडें थंयसर ती रीत तुमी पळयल्या कोण ना सुबीत रीत आनी थंयसर एक सुबीत धाकटुलो धवो कुडको आमकां न्हेसयलो आनी म्हळें आमचें सगळ्यांचें नांव काण म्हळें तूं क्रिस्ताक न्हेसलाय आमी सगळीं क्रिस्ताक न्हेसले क्रिस्ताचे ताच्या मोगान भरलेले ताचेच ताच्या मोगाचे फुडें ह्या जगान ती पेटलेली वात दिवन म्हळें घेयात क्रिस्ताचो उजवाड आमी हर एकले क्रिस्ताचो उजवाड घेतिल्ले खंय खंय आमी वेतांव ते क्रिस्ताच्या मोगाचो संकेत क्रिस्ताच्या मोगाची रुजवात आल्तेर क्रिस्तूस अनदर क्रायस्ट आनीक क्रिस्त आमकां फळ आमी दिवंक आपयलां फळ कसलें उरचें तसलें फळ दिवंक आमकां आपयलां आनी हें फळ भोव सोंपें वास्तवीक कांय सापेक्ष न्ही तर तें फळ कसलें जे काळजांत जिद्द आनी राग नातल्लें संबंधांनी मोडलें काळीज तरी परत विस्वासी जावंक अत्रेकचें गायिल्लें काळीज परत मोगाक आशेवचें हें कांय सुलाभ गाय हांगा त्रास आसात हांगा कश्ट आसात पूण ताच्या मोगांत सक्कडी साध्य ताच्या मोगांत हें सक्कडी जाता ताच्या मोगांत सक्कडी जाता म्हणलो विस्वास आनी धनात्मक चिंतप आमचे लागीं आसा हें साध्य जाता हांवें तुजो मोग केला 2009 हांव हांगासर दियो कोण जावन सेवा दितलो आनी सांजेच्या वेळा एकलो टायलर हांगासर येतलो आनी अशी ताची वळख म्हाका जाली ताचे लागीं हांवें विचारलें केन्नाय तूं सांजेर हांगासर कित्याक येताय भोव सोंपी ताची जाप हांगासर आयिल्लेंच म्हाका कितेंय एक अणभव जाता म्हजे कश्ट आपापी नातले बरी जाता ताच्या मोगाचो अणभव जाता खरेंच मोगाचें न्हू आमकां सगळ्यांकी ताच्या मोगाचो अणभव जाला आनी परत जेजू म्हज्या कानांत पुसपुसता हांवें तुजो मोग केला हांवें तुका विंचलां तूं म्हज्या मोगांत राव उबे रावया आमचो सुमी हांगासर खोरोस हजर आसा ताचे वजेर आमची प्रार्थना आमी उचारुया मोगाळा बापा पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या पापा लियो सर बिस्प याजाक धार्मीक भाव भयणी आनी लायीक भावार्थ्यांनी दुबळ्या धाकट्यांचो मोग आनी सेवा कर तांची बरी जतन घेवंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या देशाच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी दुबळ्या धाकट्यांच्या बरेपणा खातीर
योजना मांडून हाड ती कार्यागत करूंक आनी सर धर्माच्या लोकांक एकवटी सांबाळ शांती समाधानेन आनी मनशाक गौरवान जियोवच्याक उत्तेजन दिवंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी विविध पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं कश्टोवच्या भावा भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जिणयेंत भोगूंक मेळचे सर्व कश्ट तुजे महिमे खातीर मोगान स्विकार करूंक आनी तुजो आसरो सोदूंक गरजशी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमी सर्वां तुवें बसयलेल्या गांवाक वेचे यात्रेक म्हणलें समजून आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत बऱ्या उलोवण्या आनी करण्या मुखांत्र तशेंच दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवे मुखांत्र तुवें आमकां बसयलेलें देणें जोडूंक फावो ती तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमी सान लॉरेन्स बासिलिकाची वार्षिक महापरब आचरण करतना हांगासर येवच्या सर्व भक्तिकांक निस्वार्थी सेवा दिवच्या स्वयंसेवकांक तुजी विशेष मजत लाभय. ह्या पुंतळार आमी करची मागणी आनी विनवण्यो आयकून आमकां भलायकी समाधान बरवसो दी आनी आमच्या वावराचेर तुजी बेसवां घाल म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी दुर्बळ्यांच्या आनी गरजेवंताच्या कुमकेक पावोन आमच्या बऱ्या करण्या आनी सेवेच्या वावरा मुखांत्र तुजो मोग तांकां दिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक त्या सवां खातीर आमी मागोवया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात मोगाळ भुरगीं जावंक जियोंक आपण तुवें दिलां. दुबळेकायेंत आनी निरासपणान जियेतल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या मोगान तूं बर. आमचो पात्र न्हू सान लॉरेन्सा बरी आमी एकामेकाची मोगान जतन घेवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिवंक आमची काळजां मनां उजवाडाय म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. पान संकू 13 गीत संकू 5. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागुया.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमी आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनेंत ओपुल्या गोवांच्या कानापुरी आपल्या जिवाची आणि संसाराची पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आणि पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संसाराचे सोडवणे पासोतू आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवंक दिता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर्ती जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भागीवंत लोरेसान तुज्या रक्ता साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय अशें आमच्या अस्कत कायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण कायेन पडजळटा. देखून सगळींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. जय जय ओम सर्गे तुका जय, ओम सर्गे तुका जय, ओम सर्गे तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वचून तूं मोडलो, तूं आपणाच्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो तूं समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तो हांवें दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नी कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुटू आमी परगट करूया.
तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रिथमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जराडा इजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळपळ्यो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरये देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदता भगेवंत सान लोरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सर्वंतरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकलेले मागणे व्हडा भक्तीन आतां आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तूं सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. पूण आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोठां सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागुत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागुत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया मोगाचे न्हू हांवें तुजो मोग केला म्हणली देवाची शेळी हांगा आसा.
ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां हर एकल्याक आपयलां देखून आमी जावन आसां सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाचलो आता पवित्र क्रिस प्रसाद वणसो वेळ गवळी कारणापासून पवित्र क्रिस प्रसाद जिबेरस स्वीकार करूंक विनंती. ह्या सगळ्या मिसाक हजर आसलेल्यांनी मात्र क्रिस प्रसाद सेवंक मुखार येवचे. हेरांनी मुखल्या मिसान भाग घेवन पवित्र क्रिस प्रसाद सेवचो. क्रिस्ताची कूड म्हणटना वटल्यान आमेन म्हण जाप दिवची आनी क्रिस प्रसाद भक्तीपणान जिबेर स्वीकार करचो. Dear brothers and sisters, I humbly request that you receive Holy Communion on the tongue. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವಿದು. ದಿವ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಿವ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ತೀರ್ಥವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. पान संको 17 गीत संको 5. म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये मोय लालिवून मागता, ये तूं सुम्या परता. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये मोय लालिवून मागता, ये तूं सुम्या परता. तुजे घरी येवन पावला, काळजांत उगडून रावला. तुजे घरी येवन पावला, काळजांत उगडून रावला. रास्तो करया बेडारा, निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये मोय लालिवून मागता, ये तूं सुम्या परता. दर्शन तुजें घेवन हांव आयलां, वाट तुजी पळोवन हांव रावलां. दर्शन तुजें घेवन हांव आयलां, वाट तुजी पळोवन हांव रावलां. रास्तो करया बेडारा, निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये मोय लालिवून मागता, ये तूं सुम्या परता. पान संको
21 ಗೀತ್ ಸಂಕು 5. गादिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान देवाशी मोर तुजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान गादिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या चढवण केली देखून भरगा तुका सुमिया भरगा दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान देवाशी मोर तुजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा तुझे बिडार केलाय देखून भरगा तुका सुमिया भरगा दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान देवाशी मोर तुजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा प्रार्थुव्या जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी तांच्या हालपत्रांक उडय आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी तीन भोगतेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयेकन बसात. मोगाच्यानो हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन जगतो संदेश दिल्ल्या माननीक बाप सुनील जॉर्ज डिसोजा मंगळूरू विश्वविद्यानिलय चेअर इन क्रिश्चियनिटी विभागाचो प्रोफेसर आनी मुख्यस्त हांचो ह्या पुनशताच्या रेक्टर बापांच्या नांवी उपकार बावडटा. तशेंच सा भेटून केल्ल्या याचकाक देव बरें करूं. ह्या मिसा वेळार मधुर गायन केल्ल्या कणाजार फिरगयेच्या गायन पंगडा आसूं आनी देवस्तुती चलोवन व्हरूंक कुमक केल्ल्या केरा फिरगसकारांचो हांव उपकार बावडटां. कळवणे उपरांत पिडेस्त खातीर विशेश मागणें आसतलें. मिसां उपरांत पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन तुमी आंगयल्ली मिसां दिवी येता. तशेंच दाव्या कुशींत आसच्या नव्या बांदपाच्या सालांत याजा कुमसाराक बसल्या. ह्या पुणतरान आयिल्ल्यांनी एक बरें सुटावें कुमसार जावंक अवकाश आसा. सुटावें कुमसार जावन पवित्र एवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवन मागणें केल्यार देवाची आशिर्वादां आमकां लाभतात. हें गरजेचें म्हणलें समजोवन प्राजीत असो सक्रामेंत व्हडा मोगान जोडून आत्मीक बरेंपण आपणावया. बाजिलिकाच्या उजव्या कुशीन आसच्या स्टॉलांनी धार्मीक मागणेचीं पुस्तकां आनी धार्मीक वस्तू मेळटात.
तशेंच ह्या वर्सा दिसपट्टी मागणी म्हणलो चालती मागणी बूक दिव्य ज्योती केंद्रान तयार केल्लो आसा. ह्या बुकांत कोंकणी, इंग्लीश, कन्नडा भाशेंत आनी रोमी लिपींत मेळटा. भुरग्यांनी दिसपट्टी मागणी मागोवंक कुमोक जायशीं हें पुस्तक घेवंक उलो आसा. उडपी देशचे उजवाड पत्राक वर्गणी बांदूंक वा नविकृत करूंक उजवाड स्टॉलांत अवकाश आसा. आज संजेर 8 वरार जगत ज्योती म्हणलें कन्नड यक्षगाना दिनेश राय हव्यासी कलाकार हांच्या पंगडा तावन सादर जातलें. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें आसा. आज वार्षिक महोत्सव असो निमाणो दीस आनी 2 मिसां मात्र आसतलीं. 4:30 वरार कन्नडा भाशेन आनी 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलीं. कंतरांच्यो करतिल्यो कोणाक जाय तांणी घेवन वश येता. आतां पिडेस्तां खातीर करच्या विशेश मागण्या खातीर आनी निमाण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबी रावया. सोम्याच्या नावी आमचो आदार, ताळेर असला सर्गांनी संसार. सोम्या दायेन आयक मुजे मागणे, आनी म्हजी बोप तुजे सशी पावों दी. सोमी तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससन देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वचून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुज्या विस्वासी साकराचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. पातक्यांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या ह्या बांदपासांतलें तांकां तूं सोडय. मोतयेची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता सा लोरेसाच्या विशेश मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतांत तुजे दैवीक सहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यान देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिकां जावन जियोंक आनी तांकां महिमा दिवचें भाग फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी पात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोल उपकार. पान संकू 25 गीत संकू 5. माझ्या सांता दुबळ्यांच्या नमन करतावा मी तुका. सायंकाळा वैदूता देवाच्या वेगान दितावा मी तुका. सालो रे सारो माझ्या सांता दुबळ्यांच्या नमन करतावा मी तुका.
आसा हांव बसत विनंती कर बेगीन क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.